गोयचे सरकार उत्सवी जाला। वेगवेगळ्या उत्सवातलो हर घर जल उत्सव हो एक। जल जीवन मिशन तो मनयता। गोंयांत ह्या उत्सवाचे ढोल वाजले आणि फुटलेय बी। गोयचे उदकाचे प्रश्न आसात तशेच आसात। देखीक पेडणेच्या सुरभान वाड्यार उदक चडना। विभागाक कळटकच तात्पुरती सोय जाता, पूण ती तात्पुरती उरची ना म्हण 24 वरां हर घर जल मोहीम सुरू करपाची गरज उप्रासल्या। घरान टाकी ना ते जाल्यार बकेटांनी भरून दवरता। तुमकां उदक केन्ना पासून ना हे तुमचो केन्ना पासून प्रश्न बाबू आजगाव जाव येवचे पयलीं सर तरी ते पयलीं तरी 2-2 वरां येताले, आतां एकय वर सारकें ना। तुम्ही आता हेतूर भरून दवरता? हय, दिसाचे यूज करूंक जाय जाल्यार असलें जालां। आनी मशीन आसून आमकां भायर धुवचें पडटा। मशीन म्हटल्यार वॉशिंग मशीन आसून भायर यूज करूचें पडटा। वॉशिंग मशीन आसतना तशेंच जाला कित्याक आसा ते आता सध्या आसा उदक? हा, उदक अराउंड 7:45 म्हणलें उदक गेलें म्हणून समजता। आता उदक नाही ना? ना उदक काय ना, तुमकां जाय जाल्यार पायप चालू करून दाखयता। सध्या सुरबन वाड्यार हांव आसा आणि हेंचो व्हडलो जटील प्रश्न आसलेलो की उदकाचो। हांकां उदक मेळनासलेलें। आता ही हिली एरियेक आसा तेका लागून उदक हांगा चडना। त्या दिसा ती सगळी हांगासरलो लोक, ही लोकॅलिटी सुरबन वाड्याची डिपार्टमेंटान गेल्लेली आनी डिपार्टमेंटान वचून तेंच्यांनी एईक विचारलेलें की उदक कितें येना जाल्यार एईन तात्पुरतो तेंकां सोल्युशन केल्लेलें आसा। आणि आता सध्या तांकां थोडेशें उदक येता, पण जी हिली एरिया आहा थंय उदक चडना। पळोवया केन्ना सुरवात जातले ते। सध्या तरी लोक सादारण 8 दीस तांकां सांगला रिलॅक्स रावा म्हूण, आनी 8 दिसा उपरांत मागीर तेंचो कितें स्टँड आसतलो ते ती हें करतली। गोवा 365 खातीर सुरबन वाड्याच्यान संदीप कामोलकर।